फ्लायट ऑलमोस्ट स वरांनी डिले आसले आणि इट वॉज अ ग्रूप ऑफ लेडीज आनी तांचे फ्लायट फायनली ते गोंया पावता म्हणसर तांकां रातचो 8 8:30 जाली, तांकां रातची 8 8:30 जाली आनी मागीर तांकां दे हॅड टू गो बॅक टू द अदर एंड ऑफ गोवा. ओके आनी द टूर ऑपरेटर हॅज टू मेक अरेंजमेंट्स तांकां रातचे सुद्दां व्हरून थंय पावोवपाची. हय, सो आमी म्हणटा की इट इज अ बिजनस बट वी शूड ऑल्सो नो दॅट इट इज अ रिस्क, लायफ रिस्क ऑफ द ग्रूप वीच यू आर ब्रिंगींग हियर. तांकां इवन इफ यू आर टेकिंग द ग्रूप टू कलंगूट बीच आनी ते जर वॉटर स्पोर्ट्स करतात जाल्यार दे शूड कम बॅक सेफ टू द हॉटेल. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे खंयच्या वेवसायान देवच्या परस पयलीं एक खंयच्या तरी वेवसायिका कडेन काम जर केलें जाल्यार तुमकां खुबशे गजाली शिकपाक मेळटले. जे चुको तुमी स्वताहून करतले ते कदाचित टाळपाची शक्यता आसा. आमी जे म्हणजे पयलींच्यान प्रवासाक खूब महत्व दिलां आमच्या संस्कृतीन की गेल्या देशांतून पांडित्य वाडय. आतां खरेंच वाडटा काय ना म्हाका खबर ना, पण जे पर्यटक आसात जे गोव्यान येतात किंवा गोव्या भायर वतात, पर्यटक जरी खूब आसले तर त्यांचेय विभाग आसात. म्हणजे ते सगळ्याच एकाच गजाली खातीर पर्यटन करिना. तशें गोव्यान येवपी किंवा गोव्या भायर वचपी जे पर्यटक आसात ते कशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आसात. गोंयान येवपी लोक जे आज आमी पळयता, गोंयानूच कित्याक खंयच्याय दुसऱ्या राज्यान वचपाचे जे लोक आसात तांची वचपाची कारणां वेगवेगळी असतात. काही लोक दे कम फॉर पिलिग्रिमेज, म्हणजे देवस्थानांक भेट दिवच्या खातीर येतात लोक. काही लोक हांगासर गोंयान जे रिजॉर्ट्स आसात थंय कॉन्फरन्सीस जातात, कंपनीचे कॉन्फरन्सीस आसतात सॅटर्डे संडे आनी मागीर एक दीस तांकां गोवा सायट सीइंग टूर करूंक मेळटा. सो ऑफिस ग्रूप येता. आणखीन एक कारण म्हटल्यार मेडिकल टुरिजम. मेडिकल टुरिजम म्हटल्यार आतां तुमी पळयता की बरेचशे हॉस्पिटल्स गोंयान आतां एस्टॅब्लीश जाल्या आनी मेडिकल टुरिजम इज फ्लरिशींग. लोक हेल्थ चॅकअपाकय येतात, म्हणजे भायल्या देशांतले आनी भायल्या राज्यांतले, भायल्या देशांतले लोक सुद्दां हांगासर येतात. कित्याक तर तांच्या देशा परस आमच्या देशांत तांकां मेडिकल फॅसिलिटीज इकनॉमिकल रेटान अवेलेबल आसा. हय, म्हणून ते हांगासर येतात. से फॉर एग्जाम्पल कोणाक आय सर्जरी करपाची आसा जावं कोणाक डेंटल किंवा कॉस्मेटीक सर्जरी जर करपाची आसा जाल्यार ते इन सम फॉरेन कंट्रीज इट इज व्हेरी एक्सपेन्सीव. बट इफ दे कम टू गोवा तांचे 30, 40, 50,000 मॅक्सिमम सगळें काम जाता. हय, प्लस ते हांगा येतकूच तांचो तो एक 4-5 दिसाचो टूर जाता. 2-3 दिसाची ट्रिटमेंट आसता आनी 2-3 दीस तांकां भोंवपाक मेळटा. सो मेडिकल टुरिजम इज वन. आणखीन आमी जर म्हटले लोक वेगळ्या कारणांक भोंवता म्हटले कॉलेजीचे स्टुडंट्स जे स्टडी टुरार वतात ते कारण वेगळे आसता. गोवा इज ऑल्सो बिकमिंग अ हॉट वेडिंग डेस्टिनेशन. देर आर पीपल हू अरेंज द वेडिंग हियर इन गोवा आनी तांचे जे सगळे गेस्ट आसात ते गोंया येतात, ते एक रिजॉर्ट बूक करतात आनी तांचे 2-3 दीस लग्न सेलिब्रेशन सगळे त्या रिजॉर्टानूच जाता. हय, सो वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून सुद्दां गोवा फामाद जाला. बरेचशे लोक जे बाजूच्या राज्यांतले लोक आसात ते विकेंड ट्रीप म्हणून गोंयाक येतात. लोक कसिनोन वचपाक येतात, लोक हांगासर आमचे बीचीस आसात म्हणून येतात, वॉटर स्पोर्ट्स करपाक येतात, फोटोग्राफीक लागून येतात, डिस्कोन वचपाक येतात. एडव्हेंचर स्पोर्ट्स जे आमचे अजून डेव्हलप जावपाचे आसा, तरी पण देर आर पीपल हू लायक वॉटर स्पोर्ट्स. बरोबर. म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या कारणां खातीर येता. एखादो जर टूर एजंट आसत जाल्यार ताका हेचे भान दवरचें पडटलें की हो जो येणारो पर्यटक आसा तो कित्या खातीर येता, त्या अनुसार ताची सगळी तजवीज आनी अरेंजमेंट करची पडटली. बरोबर. आतां आनी केरला जे आसा पळय आमचे लागींचेच राज्य आसा, थंय बरेचशे लोक वतात फॉर ट्रिटमेंट्स लायक यू नो स्पा अँड वेलनेस मॅनेजमेंट अंडर येता ते. तर स्पा ट्रिटमेंट्स जे आसात, आयुर्वेदीक मसाज ट्रिटमेंट्स आसात, ताका लागून केरला आज फेमस आसा. तशेंच आतां गोंयान सुद्दां जर आमी पळयलें तर बरेचशे स्पाज सलून्स जाल्ले आसात. तर पीपल कम फॉर वेरियस ट्रिटमेंट्स टू गोवा. तातूंत तांकां आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट्स मेळटात फॉर जॉयंट पेन्स, फॉर कोल्ड, अस्थमा, हे ट्रिटमेंट्स घेवपाक म्हणून सुद्दां लोक येता. आनीक आय वूड ऑल्सो लायक टू से दॅट अनदर वन मोर फॉर्म ऑफ tourism is also sex tourism. People also do come to get the pleasure of life. That is also one reason. Okay. Yeah. आम्ही पळयलां की तुमी म्हटलें अशें की टुरिजमान हांगा भरपूर संदी आसा.
स्काय इज द लिमीट. आणि ह्या गोंया बाबतींत तर आनी हें आसा. पण फक्त पयसो आसा म्हणून त्या क्षेत्रांत वचप हाका कांय अर्थ नासता. कारण तुमी वता, तुमकां थंय तुमच्या कडेन तितले गूण नासतात, लायकींग नासता, एप्टिट्यूड नासता आनी खुबशे निराशा येता. तेन्ना स्वता भितर समजा ह्या फिल्डान जर एखाद्या मनशाक येवपाक जें आसत, तर स्वता भितर खंयचे गूण आसपाक जाय किंवा स्वता ह्या क्षेत्रांत कसलो कल आसपाक जाय अशें तुमकां दिसता? सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तुमी म्हटलें तशें प्रत्येकाची एक आवड आसता. प्रत्येक मनीस हातूंत येवं शकना. बरोबर. एक सर्टन क्राऊड आसा, एक सर्टन ग्रूप आसा, तांचे आवडी प्रमाणे ते हांगासर येतात. थोडे लोक इव्हेंट्साक लागून येतात, थोडे लोक हांगा हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटाक लागून येतात, कांय लोकांक भोंवपाक आवडटा पर्सनली म्हणून ते ह्या क्षेत्रा कडेन येतात. थोड्या लोकांक वळखी करची आसता, वेगवेगळ्या प्रांतांत वचपाचें आसता, आनी कांय लोकांक प्युअर बिझनस म्हणून. देर आर वेरियस रिजन्स. पण सगळ्यांत व्हडलें कारण आसपा, मेन मुद्दो आसा तो म्हणजे पर्सनल लायकींग. पर्सनल लायकींग ज्या फिल्डान आसा त्या क्षेत्रांत मनीस सदांच प्रॉस्पर जाता अशें म्हाका दिसता. हय, जर एखाद्याक आवड ना तातूंत आनी ताका थंय बसयलो जाल्यार इट वील बी डिफिकल्ट फॉर दॅट पर्सन. म्हणल्यार लोकां कडेन मेळपाची, नवनवीन मनशांक मेळपाची आनी कदाचित ते नवीन मनशी सरप्रायज पॅकेज आसूं शकता, तो कसोय मनीस आसूं शकता, ताका सांबाळून घेवप, हे सगळे गजाली. आय वूड लायक टू टेल यू वन थिंग. आतां जेन्ना टूर ऑपरेटर टूर ऑर्गनायज करता तेन्ना ताचो पीक एंड ड्रॉप आसता, ताका सायट सीइंग आसता, ताका सकाळीं ब्रेकफास्ट मेळटा, सांजचें जेवण, रातचें जेवण मेळटा. सगळी ताची अरेंजमेंट तो टूर ऑपरेटर आनी ताची टीम करता. पण हे ते त्या गेस्टाक दाखोवन दिनात. द गेस्ट शूड बी ऑलवेज एट द कम्फर्ट. ताका अशें दिसपाक जाय की आय एम ऑन अ हॉलिडे एंड आय एम जस्ट रिलॅक्सींग. ताका फील दितना असो दिवपाचो, येस सर, यू टेक युअर ओन टायम. ताका खंय तर तुमचे काटेकोर हातूंतल्यान ते कळपाक जायना, पण ताका जाणोवपाक जायना. हय, जशें नाटकाक पडद्या फाटल्यान कितें चलता ते फक्त डायरेक्टर आनी ताची टॅक्निकल टीम तांकां खबर आसता की ते कशें सगळें मॅनेज करतात ते. तशेंच टूर ऑपरेटराक फाटल्यान कितें चलता ते तांणी मॅनेज करपाचें. बट ही शूड ऑलवेज गीव अ कम्फर्टेबल फील टू द गेस्ट. वता आसतना गेस्टाक अशें दिसपाक जाय की ही हॅड अ ब्युटिफूल हॉलिडेज विथ स्वीट मेमरीज and हम वापस आएंगे अशें म्हणून द गेस्ट शूड लीव. हय सर, तुम्ही म्हटल्यार जॉब सॅटिस्फॅक्शन खंयच्या क्षेत्रांत ते जॉब सॅटिस्फॅक्शन आसता, पण प्रत्येक फिल्डाचें म्हणून खाशेलेपण वेगळेपण अशें आसता की त्या क्षेत्रांत गेला म्हणून म्हाका ही गजाल कळ्ळी किंवा ही गोष्ट जाणवली किंवा ही गोष्ट म्हाका अनुभवाक आयली. जर ट्रॅव्हल अँड टुरिजमान आसलो की हे सगळें जॉब सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें, ताका पयसो मेळटलो, आनी खंयची वेगळी गजाल तुम्ही टूर ऑर्गनायज केल्या करतात, तुम्ही सबंद देशभर फिरला, जर मनीस प्रवास करता ह्या फिल्डान आसता तर ताका आनी खंयची गजाल जाणवता किंवा कळटा? ते बऱ्याचशा गोष्टी कळपाक मेळटात आमकां. म्हणजे कळटात की प्रत्येक देशाचे आपले कल्चर आसता, ते कल्चर कळटा आमकां. प्रत्येक देशाची एक वेगळी खासियत आसता, प्रत्येक देशाचे एक आर्ट आसता, ती तुमकां कळटा. कळ्ळें? तर भोंवल्या उपरांत हें कळटा की प्रत्येक देशांत मनीस सेम आसा. म्हणजे प्रत्येका कडेन जे पळोवपाचे प्रिजुडायसीस आसतात ते गळून पडटा आसत कदाचित. ते गळून पडटा. सांगपाचें म्हटल्यार कितें, आमच्या गोंयांत बरेचशे ट्युरिस्ट येतात, फॉरेनर्स येतात. तांकां आमी फॉरेनर्सांक हांगा पळयता ते तांच्या हॉलिडे मुडान पळयता. बरोबर? ते दे आर एन्जॉयींग ऑन द बीच, दे आर हॅविंग सन बाथ, दे ड्रिंक, दे मूव अरावंड, भोंवतात ते. आमी तांकां पळयतात आनी ते तांच्या हॉलिडे मुडान पळयतात. पण जेन्ना ते फ्लायटान बसतात आनी वेन दे आर बॅक टू देअर कंट्री, वेदर इट इज युरोप ऑर रशिया ऑर US, वेरेवर इट इज, ते तांच्या घरा गेले काय ते आमच्या भशेन नॉर्मल मनीस आसतात. सकाळी नेक्स्ट डे जायले बॅग घरा दवरले काय ते फॉर्मली ड्रेस्ड जावन ते कामाक वतात. जशें आमी आतां समज मालवण गेले, फाल्यां तूं आनी आमी भोंवपाक मालवण गेले 2 दीस, जाल्यार वी वील नॉट गो लायक दीस. आमी एका हॉलिडे मुडान आसतले, आमी थंय वतले, नॉनवेज खातले, म्युजीक एन्जॉय करतले. म्हणजे
मनशाकडे मनीस म्हणून पळोवपाची नजर दिता, खंयची लेबलां न लायता करेक्ट. आणि आमी हांगा म्हणटात बरेच कडेन हांवें पयलीं आयकतालो की दुसऱ्या काही देशांतले जे लोक असतात दे अनकल्चर्ड आसात, ते हांगा म्युझीक लावन डान्स करतात, पण वी शूड नो दॅट दे हॅव कम हियर ऑन अ हॉलिडे. वेन दे गो बॅक टू देअर होम दे हॅव देअर ओन फॅमिलीज, दे हॅव देअर किड्स, दे हॅव देअर वर्क, दे गो बॅक टू देअर वर्क. ओके. सर, गोंयान टुरिजम येता, खूब ट्युरिस्ट येता आनी हांगाचे जागा, पण हांगाच्यान जेन्ना ते परत वता पळय तेन्ना अशे खंयच्यो वस्तू आमचे कडेन गोंयान आमी निर्माण करूंक ना की जे ते घेवन परत वतले गोंयची याद म्हणून. तेन्ना अशी खंय संदी आसा की एखादो टुरिस्ट हांगा येतलो आनी ती खंयच्यो वस्तू घेवन वतलो की जेणे करून जे आमचे हांगाचे जे लोकल कलाकार आसात तांकां संदी मेळपाक जाय. बरोबर. आतां गोंयान जे टुरिस्ट बरेशे येतात दे फायनली दे एंड अप गोईंग बॅक विथ अ गोवा टी शर्ट. एक नाल्लाचे प्रिंट आसता, ताचे झाडाचे प्रिंट आसता आनी दर्या दिसता, तांकां गोवा टी शर्ट्स म्हणून ते घेवन वता. पण गोंयांत एक आर्टिस्टान आतां ब्रँड निर्माण करपाक जाय. आय थिंक अपरांत इज डुईंग व्हेरी वेल, बट इट हॅज स्टील हॅज टू डेवलप. कित्याक एक पॅकेज आसपाक जाय की गोंयान आयल्या उपरांत दीस आर द स्पेशलिटीज ऑफ गोवा अँड दे शूड कॅरी बॅक. नॉर्मली आतां गोंया येता ते लोक गोवा टी शर्ट्स व्हरतात, काजू बिया व्हरतात आनी दे कॅरी कॅजू फेणी. हय, बट वी स्टील कॅन ग्रो ऑन दीस. बरेचशे जे गोवन हँडिक्राफ्ट्स आसात जे गांवांनी बनतात ते आमी बऱ्याच रितीन आनीक प्रमोट करपाक जाय की वता आसतना प्रत्येक टुरिस्टान याद म्हणून एक मोमेंटो म्हणून व्हरपाक जाय, जेणे करून हे जे लोकल आर्टिस्ट आसा तांकांय तांचो हातभार संदी मेळूंक शकता तांकां तांची. हय, जशें आतां हांगासर आमी लोक उत्सव ऑर्गनायज जाता गोंयान तेन्ना जे लोकल हँडिक्राफ्ट्स डिस्प्ले जातात तो एक प्लॅटफॉर्म बरो आसा की हँडिक्राफ्ट्स डिस्प्ले जातात आनी लोकांक ते परचेस करपाकय मेळटा. ओके. सर, गोव्यान खूब टुरिस्ट येतात आनी गोंयचें नांवूय आसा की एक दुसऱ्यांक आदरातिथ्य कशें करप हें गोंयकारा कडून शिकपाचें अशें म्हणटात. म्हणजे तो आमच्या रक्तानूच गूण आसा अशें म्हणचें पडटलें. तर ह्या पार्श्वभुमीचेर जे आमचे दर्शक पळयतात, जे भुरगे पळयतात, तांकां तुमी ह्या फिल्डान येवपा खातीर तुमचो असो कितें कानमंत्र दिशात? एज आय हॅव ऑलरेडी सेड, स्काय इज द लिमीट. आणखीन जे कोण ह्या करियरान येवंक सोदतात that person should first of all have liking, as I have already said. Secondly, travel and tourism will take that person beyond boundaries. आज जे आमी ह्या आमच्या गोंयानूच आसात ते गोंयांतल्यान, कित्याक गोंयकार हांवें चड पळयले भायर सरपाक पळयनात, कित्याक दे हॅव इटींग हॅबिट्स हॅबिच्युअल आसात. दे डोंट वॉन्ट टू मूव आउट अँड स्टे आउट. हांवें खुबशे गोंयकारांचे पळयलां, दे हॅव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स वेन दे मूव आउट, दे वॉन्ट टू कम बॅक टू गोवा. बट वन्स यू गो आउट, वेन यू सी द वर्ल्ड, डेफिनेटली यू कम टू नो की द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वली ब्युटिफूल अँड एट टायम्स मोर ब्युटिफूल दॅन वॉट यू. म्हणजे स्वताच्या कोशांतल्यान भायर येवपाक आनी स्वताची नवी वळख आमकां प्रवासान जाल्या उपरांत दिता. सर, तुमी हांगा आयले आनी ह्या क्षेत्रा विशीं विस्तारान म्हायती दिली, त्या खातीर पुरणच्या वतीन तुमचे आभार. थँक्यू वेरी मच. हे आशिल्ले जयेश बोंद्रे, करियर इन ट्रॅव्हल अँड टुरिजम ह्या विशीं ताणें मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसा जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावात प्रुडंट.